फाटल्या 21 दिसां सावन आशिल्ल्या अनिश्चितताय निमणे दूर जाली। काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी निमणे मायकल लोबो हांची काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे फुडारी म्हण नियुक्ती केल्या। तशेंच कुडचडे मतदारसंघात नवनिर्वाचित आमदार अमित पाटकर हांची गोय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष म्हण नियुक्ती जाल्यार आमदार युरी आलेमाव हाका कार्यकारी अध्यक्ष म्हण नेमला। वास्कोचो आमदार संकल्प आमोणकार DYCLP नेतो जाल्यार कार्लोस फरेरा हाची मुखेल VP म्हण नियुक्ती जाल्या। AICCचो सरचिटणीस KC वेणुगोपाल न जाहीर केल्ले प्रमाण सावियो डिसिल्वा हाची दक्षिण जाल्यार वीरेन शिरोडकार हांची उत्तर गोंयच्या जिल्लो काँग्रेस समित्यांचे अध्यक्ष म्हण नेमणूक जाल्या। विधानसभेचे 2 दिसांचे अधिवेशन विरोधी पक्ष फुडाऱ्या बगरूच जाल्ल्यान काँग्रेसीचेर खूब टिका जाल्ली। आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी हालींच पक्षांत प्रवेश केल्ले मायकल लोबो हांचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचे पद मेळोवपाक बरेच लॉबिंग चलिल्ल्या कारणाक ही नेमणूक करपाक कळाव जाले अशें समजता। पूण निमणे विरोधी पक्ष फुडारी म्हण मायकल लोबोची नेमणूक जाल्या जाल्यार दिगंबर कामतीचे सत्वांक करपा खातीर काँग्रेसीच्या कार्यकारी समितींत स्थायी निमंत्रीत म्हण ताची नेमणूक जाल्या।